नंबर प्लेट, मागीर आमचे स्पीड गव्हर्नर, मागीर आमचे मिटर आनी वेगवेगळे जे कायदे जाचक जे कायदे पळय आहा पळय ह्या धंदो सोंपोवपाक पळय जे कायदे आहा ते ह्या सरकारा कडसून टायम टू टायम हाडले वयता हांगासर. आतां गोंय सरकार तर करता पुणून केंद्र सरकार हम भी किसी से कम नहीं ह्या म्हणी प्रमाणे केंद्र सरकारूय फुडें वयताना 2018 केंद्र सरकारान स्क्रॅप पॉलिसी हाडली. 15 वर्साचे व्हेकल ज्यो आहा अजून पर्यंत मोटर व्हेकल एक्टान जी ट्रान्सपोर्ट व्हेकल आहा हेचें आयुश्य पळय जें म्हणजे तेचें लायफ पळय आहा हें खंयच बरोवंक नासलें. पूण हेंच्यांनी 15 वर्साची स्क्रॅप पॉलिसी थंयसर हाडली केंद्रांतल्यान. मागीर एग्रिगेटर पॉलिसी एप एग्रिगेटर पॉलिसी हाडली आनी 2018तल्यान ज्यो EV गाडयो येयल्या इलेक्ट्रीक व्हेकल्स ज्यो येयल्या ह्या व्हेकल्सांचो उदो करतना गडकरी साहेबान इतली मेहरबानी दाखयल्या तेचेर की तांकां टॅक्स सोडला, टॅक्स माफ केला. जो मोठो रेव्हेन्यू टॅक्साच्या स्वरुपान जो सरकाराक मेळटा तो टॅक्स सोडला आनी 2018 कर म्हणून आली लहर केला कर ह्या म्हणी प्रमाणे गडकरी साहेबान ताका परमिटूय ना म्हणून एक नोटिफिकेशन काडला. त्यान सांगलेलें त्या दिसा 2018 हें नोटिफिकेशन काडलां परमीट ना EV व्हेकल म्हणजे इलेक्ट्रीक व्हेकल कोण जो घेता ताका कसलेच परमीट लागना, ताका टॅक्स लागना. हे सगळे करून थंय उपद्व्याप करून दवरलेले आसा. आनी वेगळोवेळी कितें आमकां टुरिजम डिपार्टमेंट किंवा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हे आमकां त्रास करताली ही डिपार्टमेंटां. पूण आतां ह्या 8 दिसांक आमकां आदळून येयला की गेडा म्हणून जे गव्हर्मेंटाची एक एजन्सी आहा गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी, गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी जी आहा हे आतां आपूण आनी कित्याक फाटीं रावया म्हणून हेंच्यांनी आतां खंय तरी टॅक्सीवाल्यांक किंवा बसवाल्यांक आयज टॅक्सीवाल्यांचेर येयला फाल्यां बसवाल्यांचेर येतले. हेंच्यांनी एक पावल उखल्ला थंयसर आनी पावल उखलतना हेंच्यांनी टेंडर फ्लोट केल्या की गव्हर्मेंटाक गाडयो सप्लाय करपाक आमकां गाडयो जायो म्हणून EV गाडयो जायो म्हणून. आनी हे टेंडर जे आहा हे गुजरातची एक कंपनी आहा जेन्सॉल EV लीज PVT लिमिटेड, बिझनस बे SG हायवे मकारबा अहमदाबाद गुजरात. ही कंपनी जी आहा पळय ह्या कंपनीक खंय तरी टेंडर मेवळा आनी ह्या कंपनी कडसून आतां तुर्तास सद्या 50 व्हेकल हेंच्यांनी घेतलेले आसा चलोवपाक गोंय राज्यान. गोंय राज्याची पळय जी डिपार्टमेंट आहा ह्या डिपार्टमेंटाक 50 गाडयो घेतलेल्या आहा. तितूंतल्यो 16 गाडयो पयलीं डिस्ट्रिब्यूट केल्लेल्या आहा PPP डिपार्टमेंटाक, मागीर आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आनी कांय डिपार्टमेंट आहा तांकां 16 गाडयो सद्या हेंच्यांनी दिल्लेल्यो आसा. आतां ह्यो ज्यो गाडयो पळय ज्यो आहा ह्यो गाडयो पणजे ऑफिसान रजिस्टर जाल्या. आतां गुजरातचे पार्टीक टेंडर वयता आनी गुजरातची पार्टी येवन गोंयान गाडयो रजिस्टर करता आनी त्यो खंयच्या कायद्यान आनी खंयच्या एड्रेसा अंडर रजिस्टर जाता तें आमकां एडविन डिसोजा म्हणून पणजे ऑफिसान रजिस्ट्रेशन जें आहा ट्युरिजमाच्या सकयल जें आहा GTDCच्या सकयल वाहतूक खात्याचें जें रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिस पळय आहा तेचो एसिस्टंट डायरेक्टर एडविन डिसोजा हो आमकां बऱ्या पैकी थंयसर सांगपाक शकता की एड्रेस खंयचो लायलो, कोणाच्या एड्रेसार ह्यो गाडयो रजिस्टर जाल्यो आनी कोणी हें सगळें आतां काण केलां. हे सगळें तांणी त्यो गाडयो रजिस्टर करतना खंय तरी तेंच्यांनी विचार केला काय म्हणून की गेडा जी कंपनी आहा पळय ही गेडा कंपनी जेन्ना ह्यो गाडयो सगळ्यो पळय हाडटा तेन्ना ही गेडा कंपनी एक तरी एग्रिगेटर म्हणून आहा, एग्रिगेटर म्हणून तेंची नोंद जाल्या किंवा ट्रान्सपोर्टर म्हणून खंय तरी तेंची नोंद जाल्या. पूण ह्यो सगळ्यो गोश्टी चॅक करिनासतना हे एडविनान म्हाका दिसता मांडवी नदीच्या कांठार तो बसता थंयसर 2 पावलां फुडल्यान मारली काय मांडवीचो सोर्स गावता थंयच्यान मोटर व्हेकल एक्ट व्हरून त्या मांडवीन बुडयला आसतलो आनी येवन ह्यो गाडयो सगळ्यो जोगळेकर म्हणून तो गेडाचो पळय जो हो आसा मेंबर सेक्रेटरी गेडाचो जोगळेकर हो खंय तांकां फोनी करपाक लागलो, हो खंय तेंचेर दबाव हाडपाक लागलो. आतां ते सांगता डिपार्टमेंट म्हणून जोगळेकराक लागून तेंच्यांनी मोटर व्हेकल एक्ट व्हरून मांडवीन बुडयलो आनी येवन बसोन थंय हातपाय धुले बी सगळे आनी भितर येवन ऑफिसान तेणी त्यो गाडयो रजिस्टर केल्यो. आतां ह्यो गाडयो बेकायदेशीर कित्याक म्हणटा की गोंयच्या इतिहासान
पयले फावट प्रायवेट गाडी गव्हर्मेंट घेता, गव्हर्मेंट चलोवपाक घेता. म्हणजे टॅक्सी बिक्सी पळय ज्यो आहा ह्यो आतां सगळे दाब्यार बसयल्या हेंच्यांनी. टॅक्सी बी आतां फुडें आनीक कोणी करपाची ना. आनी टॅक्सीवाल्यांक स्पीड गव्हर्नर लायणारे हे सरकार, टॅक्सीवाल्यांक मिटर लायणारे हे सरकार, त्या गाडयांक आतां कितें लायले? ज्यो गाडयो आतां पळय ह्या कंपनीच्यो पळय EV रजिस्टर केल्या हांकां स्पीड गव्हर्नरूय ना आनी हांकां मिटरूय ना हांगासर. पूण सरकार आपल्या महामंडळांक आनी आपल्या डिपार्टमेंटांक ह्यो गाडयो चलोवंक घेता. ही एक वालोराची हांगासर गजाल नोंद करपा सारकी आहा. आतां गडकरी जो आहा पळय हो गडकरी म्हाका कळना की कित्याक लागून प्रेमान पडला इतलो इलेक्ट्रीक गाडयांच्या पळय तो. कित्याक सुप्रीम कोर्टान आमच्या जेन्ना सुप्रीम कोर्टान केस पावली, पॉल्युशनाचो विशय सुप्रीम कोर्टान पावलो, तेन्ना सुप्रीम कोर्टान आमच्या क्लियर ऑर्डर दिल्ली आसा की BS6 गाडी जी पळय आहा ती नॉन पॉल्युटेड व्हेकल म्हणून. BS6 BS4 जेन्ना गाडयो मार्केटान येयल्ल्यो तेन्ना त्यो पॉल्युशन करता म्हणून आदळून येयले. सुप्रीम कोर्टान BS5 सुद्दां गाडी काडपाक दिवंक ना, डायरेक्ट BS6 गाडी मार्केटान देंवयली आनी ती गाडी नॉन पॉल्युटींग व्हेकल म्हणून आयज मार्केटान काम करता. कित्याक ते गाडयेक सायलन्सरूच दिवंक ना. सायलन्सर जो आहा तो एक एग्जॉस्ट दिला, त्या एग्जॉस्टान एड ब्लू घालून तितूनच्यान क्लीन एअर करून परत इंजिनाक दिल्लेले आसा. आनी हांगासर EV गाडयांक कित्याक इतलें प्रोत्साहन दिता हें म्हाका कळना. आनी ह्यो EV गाडयो पळय ज्यो आहा स्पश्टपणान हांगासर आरोप करता की ह्यो EV गाडयो ज्यो पळय आहा ह्यो लोकांक विकून लोकांक घेवपाक फोर्स करून आकर्शीत करून लोकांक जी पळय सरकार पॉलिसी हाडटा तितूनच्यान सरकार खंय तरी चायनाच्यो तिजोऱ्यो भरपाक लागलेले आसा. कारण ज्या गाडयांक ह्यो गाडयांच्यो ज्यो बॅटऱ्यो पळय ज्यो आसा ह्या बॅटऱ्यांक लिथियमचो जो वापर पळय जाता हो लिथियम जो आहा हो चायना शिवाय खंयच्याच आनीक देशा कडेन ना. कारण कितें आहा चायनान आपले जे बिझनसमॅन आहा पळय ते सगळ्या राष्ट्रांनी धाडून ऑस्ट्रेलियेक किंवा बाकीच्या ज्या ज्या जाग्यार लिथियमाच्यो पळय मायनी आहा पळय त्यो सगळ्यो चायनाच्या बिझनसमॅनांनी घेतलेल्यो आसा आनी थंयच्यान ते सगळे लिथियम हाडून चायनाक घेवन इलेक्ट्रीक व्हेकलाच्यो ज्यो बॅटरी आहा पळय चायनाच्यान येता आनी इनडायरेक्टली आमी खंय तरी ह्यो गाडयो घेता आनी चायना पोट भरपाचो हांगासर कार्यक्रम आमी हांगासर चालू दवरलेलो आसा. आतां टॅक्सी जे भाव आमचे पळय जे आसा ह्या टॅक्सीवाल्यांक आनी त्या वेळाचेर सांगलेले मिटराच्या टायमार तांकां एक सजेशन दिल्लें वाजोवन की जे पळय आमी इतले त्रास काडटा रात दीस आनी सरकार आमकां कित्या ना कित्याच्या विशयान घुस्पयत रावता. म्हणजे मिटर किंवा पयलो स्पीड गव्हर्नर तेन्ना हांवें सगळ्यांक सांगलेलें की आमी टॅक्सी आमच्यो ज्यो आहा पळय ह्यो सगळ्यो प्रायवेट करुया आनी हे सरकार जे पळय आहा ह्या सरकाराक फक्त हप्त्याची भाशा कळटा. एक हप्तो थारोवया सावथ गोवा एनफोर्समेंटाक आनी नॉर्थ गोवा एनफोर्समेंटाक एक सगळ्या टॅक्सीकारां मार्फत एक हप्तो थारोवया आनी ते म्हयन्याच्या म्हयन्याक पयशे काडून हांकां दिवया आनी आमी प्रायवेट व्हेकल चलोवया म्हणून. ते खंय तरी टॅक्सीकारांनी आयकोंक ना आनी आमी टॅक्सी म्हणून कंटिन्यू करता आनी तेजें फळ आमकां आयज हे सरकार दिता. आतां मंत्री ह्या गेडाचो पळय मंत्री आहा तो सुदीन ढवळीकार. ह्या सुदीन ढवळीकारान तर कोणाचें केन्ना काय बरें करूंक ना आनी आमी विचार करता की पर्रीकार ताका हुस्क्याता वयर कित्याक पासून ताका देव याद करिना हो आमकां एक प्रश्न पडटा. कित्याक पळय ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांतलो गेलो तरी तो आमचो फाट सोडिना, तरी आतां गेडांतल्यान येता. आनी मुख्यमंत्री जो आहा गोंय राज्याचो फायनान्स मिनिस्टर हो त्या गेडाचो चॅरमॅन आनी तो फायनान्स मिनिस्टर हो कॉर्पोरेशनांच्या आनी एजन्सीचे जर चॅरमॅन रावपाक लागले जाल्यार हांगासर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंट्रस्ट जायना काय जाता तो सरकारान तरी आमकां जनतेक सांगचें. कित्याक सरकाराक तरी बऱ्या पैकी कायदे बऱ्या पैकी कळटा आसतले. आतां रेट जी आहा ह्या गाडयांची आतां रेटीचेर येता मेन मुद्दो. आतां तुमकां प्रत्येक फावटी सांगतालो की सरकार पळय जे आहा हे भायल्यांक प्रमोट करता कित्याक थंय हांकां पयशे खावपाक गावता, तेंचें कमिशन आसता भितर आनी आमच्या गोंयकारा कडसून हांकां कमिशन बी कांय गावना म्हणून आमकां हे सोंपोवपाक सोदता. तेचेर आतां हांव पुरावे दिता तुमकां. आतां EV ट्रान्सलायनाच्यो बसी कदंबान चलोवपाक हाडल्या त्यो 75 रुपया 45 पैसे किलोमिटराचेर चलोवंक हाडल्या. EV बस इलेक्ट्रीक बस 75 रुपया 45 पैशाचेर चलोवपाक हाडल्या आनी गोंयकाराची बस म्हाजी स्कीम करून मुख्यमंत्र्यान 34 रुपया किलोमिटर दिता म्हणून सांगलो. तर आयज आमकां 34 रुपया किलोमिटर दिवपाक सरकाराक परवडना.
सरकारान आतां नवी ऑफर दवरल्या, तुमकां आमी 26 रुपया दिता. म्हणजे इलेक्ट्रीक बसीक जाका खर्च कमी, जी नॉन पॉल्युटेड गाडी, जाका डिझल लागना, त्या गाडयेक 75 रुपया 45 पयशे, आनी गोंयकाराची गाडी जी डिझलार चलता, जाका खर्च चड, मेंटेनन्स चड, ते गाडयेक आयज सरकार कितले दिता, तो 26 रुपया दिवपाक तयार आहा. त्याच प्रमाणे टॅक्सी ज्यो आहा गोंयकारांच्यो, सरकारान GTDCंतल्यान खूब डिपार्टमेंटांक टॅक्सी सप्लाय केल्या. गोंयकारांच्यो आमच्यो टॅक्सी GTDCंतल्यान सप्लाय केल्या. रेट कितली दिता, म्हयन्याक 50 ते 55 हजार दिता. आयकचे सगळ्या टॅक्सीकारांक आनी गोंयकारांक आयकपाक हांव सांगता, तुमच्या माध्यमांतल्यान विचार करा हेचेर, की गोंयच्यो टॅक्सी ज्यो चलोवपाक घेतल्या GTDCंतल्यान सगळ्या डिपार्टमेंटांक तेची रेट 50 ते 55 हजार थारयल्या. आनी ह्यो ज्यो आतां भायल्यो कंपनीच्यो पळय गाडयो हाडल्या, म्हणजे कंपनीचें नांव घे, जेन्सॉल इवी लीज PVT लिमिटेड गुजरात, ह्या कंपनीच्यो गाडयो पळय ज्यो हाडल्या, हेंची रेट कितें, इलेक्ट्रीक गाडयेची 80,000 ते 1 लाख. 80,000 ते 1 लाख हेंकां आतां म्हयन्याक थारोवन ह्यो गाडयो हांगासर हाडलेल्या. त्योय बी विदावट ड्रायव्हर गाडयो. 10 गाडयो विदावट ड्रायव्हर दिल्या, 6 गाडयो विथ ड्रायव्हर दिल्या. आतां ह्या ड्रायव्हरांक गोंयचो बॅच आहा तर ना, भायले ड्रायव्हर येवन हांगा गाडयो चलयतले, त्योय बी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाच्यो. अशा रितीन हांगासर हे सरकार चल्लेलें आहा. आनी वेळोवेळी आमी वारंवार ह्या सरकार कशा तरेन अन्याय करपाक लागलेले. जेन्ना नोटिफिकेशन काडलेले स्पीड गव्हर्नराचे आनी मिटराचे, तेन्ना त्या एडवोकेट जनरलांनी सरकाराक सांगलेले की हे नोटिफिकेशन फॉल्टी आहा म्हणून, कित्याक भायल्यो ज्यो गाडयो राज्यांत येतात तेंच्या बद्दल तुमी हांगा कितेंच मेन्शन करूंक ना. आनी ते मेन्शन न केले आमचे टॅक्सीवाले त्या वेळार ओगी रावले. हांव हांकां आड्डोन सांगतालो सगळ्यांक, ते ओगी रावले. आनी आयज हेचो फायदो सरकार उखलता आनी हे सगळ्यो भायल्यो गाडयो हांगासर हाडून आतां पोटार पांय दवरपाक लागले. आतां हांवें सांगलेलें त्या दिसा बसी येतल्यो कांय दिसांनी, परमिटा ना म्हणटा कोणूय येवन बस खंयच्याय टायमार चलोवंक शकता. आनी ह्यो गाडयो आतां 50 पयल्यो सद्या हाडल्या, फुडें हेंचे आतां हे हांवें जें कितें सांगपाक जाय तें सांगलां. तुमकां कितें विचारपाचें आहा तें तुवें स्क्रॅपाचेर उलयलो तूं, जाल्यार फायदो कोणाक जावपाचो आहा 15 वर्सां गाडयेची स्क्रॅपाक घेवपाचो? तेंच पळय कशें आहा न्हू, गोंयान आतां कितें आसा, आतां भायल्या स्टेटींनी जवळ जवळ एक बसूच तर धरली न्हू, जवळ जवळ 500 किलोमिटर चलता दिसा, किंवा कमीत कमी 300 किलोमिटर तरी चलता. पूण गोंयान आमच्यो 120 ते 150 किलोमिटर चलता. एक्सेप्ट वाळपय ज्यो चलता आनी सावर्ड्या रुटाक ह्यो 200 किलोमिटर कवर करता. 205 ते 210 करता, अश्यो इतल्योच करता. म्हणून जे स्क्रॅप पॉलिसी पळय जी येता काडपाक कारण पळय, ज्यो आमच्यो पोरण्यो सुद्दां बसी आहल्या आमी त्यो मेंटेन करता. रोड वरती म्हणजे फिटनेस दिता ITO जेन्ना फिटनेस दितलो, ही गाडी रोड वरती फिट आहा चलोवपाक रस्त्यार, तेन्नाच आमकां ती गाडी चलोवपाक मेळटली. म्हणून हांगासर गडकरीन जें नोटिफिकेशन काडलां हे पयशे कमोवपाक कळटा. म्हणजे 15 वर्साच्यो गाडयो सगळ्यो भायर स्क्रॅप जाल्यो काय नवे चॅसी खोपल्यो, बॉडी बिल्डरांक डिमांड येयलो. म्हणून अशा रितीन तेचेर खंय तरी कमिशन सगळें थारयलां आसतलें आनी ती 15 वर्साची पॉलिसी काडल्या. आतां तेंच्यांनी गव्हर्मेंट व्हेकलांक ती इम्प्लिमेंट केल्या. आमचे वखदां आमी मेळोन बी ताका ते थारोवन दवरलेले. ते लोकसभेचे इलेक्शन मेरेन थारयलां तेणी. आतां इलेक्शन जावन परत तेंचें सरकार येयलें जाल्यार परत आमचेर ते लागतले. 15 वर्साच्यो गाडयो आमच्यो काडटले आमकांय बरी खबर आहा. EV व्हेकल हाडल्या म्हणटा न्हू, तर टॅक्सीवाल्यांक कितलो इफेक्ट जाता हेचो? टॅक्सीवाले टॅक्सीवाल्यांक म्हणजे पळय कितें आसा, आतां आमच्यो गाडयो ज्या जाग्यार लागतल्यो हाडल्या, आतां 50 गाडयो भायल्यो हाडल्यो. आतां स्लो हे कितें करतले, GTDCन बी पळय गाडयो घेतल्या. जवळ जवळ GTDCक आतां 1000-1200 गाडयो चलता सगळ्या डिपार्टमेंटांक, किंवा हांगा खंय खंय दिल्या तेंच्यांनी घेवन. म्हणून त्यो फाल्यां लो ते कमी करतले. आतां जेन्ना हे सगळे येता जोगळेकारान, जेन्ना आतां हे जोगळेकाराक कितें मेळटा पळय, ते जोगळेकार फाल्यां GTDCच्या हेका सांगतलो, MDक सांगतलो, किंवा बाकीच्या डायरेक्टरांक सांगतलो. तेन्ना हो वेव्हार, आर्थीक वेव्हार सगळो हो फुडें वयतलो. ते आकर्शीत जातले आनी ते मागीर गोंयच्या त्यो काडपाक स्टार्ट करतले. तुका दिसना हे टॅक्सीवाले पळय आहा पळय, तेणी सगळ्यांनी एकठांय जावपाची गरज आहा ह्या विशयाची? गरज आहा न्हू. हांव आतां पळय तेंच न्हू, हांव तुका खरें सांगता. हांव न्हू एडविनाक, आतां एडवीन पळय जो आहा तेका हांवें सांगलां, तुवें हें केलां पळय तें कर्म बेकायदेशीर कर्म केलां आनी हे गोंयकाराक तूं सोंपोवपाक केलां म्हणून बरो विचार कर म्हणून सांगलां तेका हांवें. आनी एसिस्टंट डायरेक्टर जो आहा एनफोर्समेंट न्हू सेड्रीक, तेकाय मेळोन येयला हे घेवन. आनी तेकाय हांवें सांगलां जुंतावजान की तुवें पळय जें केलां हे कर्म बरोबर न्हू, आयच्याच त्यो गाडयो धरून भितर उडय म्हणून सांगलें. आनी मागणी केल्या तेचे कडेन आयच्याच. कित्याक प्रायवेट व्हेकल गव्हर्मेंट तेणी मान्य केला, पूण गाडयो बेकायदेशीर प्रायवेट व्हेकल चलोवपाकूच शकना हे एडमीट केला. तुमी जाय जाल्यार तेका बायक सुद्दां घेया कॉन्टेक्ट करून तेची.
की जो चलोवंक शकता काय म्हणून पूण तेणी आतां धरून भितर उडोवंक जाय नाल्यार तेणी सांगूंक फावना जोगळेकारान आपल्याकूय कितें दिलें दिता म्हटलें म्हणून आपूण ओगी रावलो आनी जर ही 8 दीस पळयतले आमी वाट कितें पळय ती आनी जर तर 8 दिसान तर हे काय करिना न्हू जाल्यार कोण टॅक्सीवालो म्हाज्या वांगडा येवंक ना येवंक पूण हांव न्हू त्या एडविनाच्या दारान बसून भीक मागतलो कट्टी घेवन कित्याक त्या एडविनाक जर पयशे कमी जाता ताका पयशे दिवपाक एक दीस भीक मागप थंय रावप मागीर हांगासर त्या एडविन तो जर सेड्रीक तर धरिना एनफोर्समेंट एडिटी त्याच्या दारान एक दीस रावन भीक मागप कट्टी घेवन आतां सरकाराक कितें कितें म्हणून कांयच उपयोग ना दोतोर बावडा आमचो आसोन व्हरता सगळे मोदी येता तो बंडला मारता वयता म्हणून हे सगळें चल्लां पळय ते सगळे राम भरोसे चल्ला हांगासर रामाचें एक फक्त देवूळ दाखयलें वयता आनी तुमी जगा म्हणटा ते रामाच्या देवळाक पळया तुमी जगा म्हणटा अरे हितून कशें जगतले तो सावंत एक हा बालचंद्र सावंत म्हणून जुंता वजान बोल्ला त्याच्या दारान एक दीस भीक मागची पडटा तो फ्रांसीस वाज म्हणून हे 4 जाण पळय आहा पळय हे 4 जाण शनी हे हितूंतले आतां हे सगळे काण करपाक पळय आहा पळय ते फ्रांसीस वाज म्हणून बोल्ला पळय तो आनी कितेंच तुका सांगपाक ताका बाबड्याक ITI एकटूय आहा म्हणून खबर ना आनी तो ITIन कितें मागलें ते ताका दिवपाची हे ना आनी तेजे स्टाफ येयल्लेले सावड्याचे इलेक्शन ड्युटीर आसा अशी परिस्थिती आहा डिपार्टमेंटाय आनी तो कोण IAS हाडून बसयला पळय अभिषेक तो कॅजिनोन वयतलो काय डिपार्टमेंटा पळयतलो तेचे कडेन IDCचोय चार्ज आहा तो MD म्हणून आनी हेवटेन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट म्हणून मुद्दम हाडून बसयला थंयसर सोपोवपाक आमकां जाल्यार तुका हे दिसना की इलेक्ट्रीक गाडी फ्युचर आहा म्हणून कितें ते इलेक्ट्रीक गाडी हांवें सांगलें न्हू इलेक्ट्रीक गाडी कित्याक जायी हांवें सांगलें मरे लिथियम पळय जे आसा पळय हे चायनाचें पोट भरता मरे BS6 गाडी नॉन पॉल्युटेड म्हणून सुप्रीम कोर्टान अप्रूव केली मरे आमच्या सुप्रीम कोर्टाक मानिना सरकार कॉन्स्टिट्यूशन मानिना ते मानिना ही देशान सगळे कडेन आतां हे वातावरण निर्मिती जाला कशें जाला कॉन्स्टिट्यूशन वाचोवपाक लोकसभा म्हणून त्या प्रमाणे सरकार सुप्रीम कोर्टाकूय मानिना सुप्रीम कोर्टान नॉन पॉल्युटेड म्हणून ती सर्टिफाय केली मरे गाडी आनी देंवयली मागीर कसले आनी तुमकां EV गाडयो जायो कोणाच्या फायद्याक जायो आनी बरें त्यो EV गाडयो आहा पळय सामान्य मनीस घेवंक शकता 1.5 कोटी बसीक पडटा आनी ह्यो गाडयो ज्यो आहा जर 15 लाख 16 लाख ती घेवन गाडी इन्स्टॉलमेंट केन्ना जातलो ती 8 लाखाची तूं बोलेनो घेशी न्हू तुका आयज सांगता 1 म्हयनो जालो हांवें गाडी हाडल्या बोलेनो टॅक्सी केल्या आयज बोणी केल्या त्या गाडयेची आयज बोणी केल्या आनी आयज हो सोमार दामावले वयता दामबाबाक पेडे दवरल्यान दामबाबाक सांगणें केलां गोठा कडसून हांवें सांगचें पडटा हांगा की गाडयेक रेगुलर भाडी मेळोवन दी म्हणून ही परिस्थिती आहा आमची म्हजी बस म्हणून जे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर प्रमोट करता आनी मागीर रेट डिफरन्स कित्याक केला तेच सांगलें न्हू तुका 34 रुपया आमी मागले 34 रुपयान आमी म्हणजे हांव ते भानगडीकूच ना हांवें ताका पयलींच विरोध केल्लो हांवें पयलींच सांगलेलें दोतोराक ही स्कीम तुमचे कडेन चलची ना कित्याक आमी जाणा न्हू अरे कंडक्टर बसीचो कंडक्टर जो ड्रायव्हराक कातर दिना बस सोडून घालता तो जमती आमकां खबर आहा न्हू आनी तेच दोतोर आतां म्हाका सांगता कंडक्टर चोर मरे म्हणटा आतां हो सांगता हेका आतां कळटा कात्रीचे वित्रीच्यो भरपूर भानगडी आहा मरे म्हणटा म्हणजे एक राज्याचो मुख्यमंत्री जो बसीन भोंवणारो पयलीं पुलान बी तो पयशे उडयतालो पळय आपणेनूच सांगला बसीन भोंवता म्हणून बरोबर मरे हांव काय सांगिना म्हणटो जो मुख्यमंत्री भोंवणारो बसीन ताका कातर म्हणजे कितें ती बी खबर ना जाल्यार आनी कितें उरला खंयच्या जगान जगता म्हणून तुका हांवें सांगलें न्हू 26 रुपया किलोमिटर आमकां आतां दिवंक तयार जाल्या आनी ह्यो गाडयो पळय 80,000 ते 1 लाख आमच्यो कितल्यो 50 ते 55,000 आनी बसी आमच्यो कितल्यो आमच्यो बसी 26 रुपया दिता म्हणटा आतां 34 रुपया जायना म्हणटा आनी तेंच्यो कितल्यो EV ट्रान्सलाच्यो 75 रुपया 45 पयशे म्हाका सांग तूं म्हणटा गुजरातान गाडी आसा त्या गाडयेन गुजरातान हांगा हाडटाना रेजिस्टर करता हय हांगा केल्यो न्हू रजिस्टर आनी हे पयलींच जावंक ना हे वारंवार जायता की हे न्हू हांकां पचाता प्रत्येक फावटी पचाता म्हणजे सरकारा फुडें आनी कोण खेळटलो कितल्यो केसी घेवन तूं कोर्टाक वयतलो प्रत्येक पचाता हांकां प्रसन्न पर्पलाच्यो हेंच्यांनी भायलो पार्टी हो प्रसन्न पर्पलाच्यो गाडयो 4 हाडल्यो अपॉन अपॉप बसीज म्हणून पळय ज्यो चलता तुमी पळयता आसतल्यो अरे त्यो बसी प्रसन्न पर्पल पुण्यांतलो GTDCच्या एड्रेसार रजिस्टर केल्यो आनी करणारो कोण हो वाज फ्रांसीस वाज त्या वेळाचेर आमी आवाज उठयल्लो एड्रेसाचेर रजिस्टर केला हांच्यानी गाडयो खंयच्यो 50 गाडी हाडून ह्यो आतां म्हाका दिसता ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचेर रजिस्टर केल्या आसतल्यो आनी कोणाच्या करतले एडविनाक विचारचें पडटलें कोणाच्या एड्रेसार केल्या त्यो हां कायद्यान तशें करपाक मेळटा मेळना न्हू पूण हे दिता न्हू करपाक म्हणून सांगलें न्हू मोटर व्हेकल एक्टोरान हेणी दर्यान बहाल केला फुडल्यान वचून आसतलो उडयला आसतलो
तो मोटर व्हेकल एक्ट हरशी न्हू सुदीन ढवळीकारान फंड पेटयेन दवरलेलो बंद करून आनी चाई जानियांक बांदलेली ती आमी कशी सोडून हाडून तो भायर काडलेलो पूण आतां हे मेले परत व्हरोन मांडवीन बी बुडयता पळय तो सर तुम्ही लिथियमाचेर उलयला इचे बॅटरीचेर कितें इश्यू जालो ती रिप्लेस जाता वा डायरेक्ट चेंज करची पडटा खंयची बॅटरी ती आनीक खंयसर जर त्यो सोमतो स्पोट जाता पळोवंक ना तुवें इवी सोमत्यो पेट्टा बी त्यो पळोवंक ना चलताच वाटेक पेट्टा ते आनी रिप्लेस काय ना ते रिप्लेस बी खंयचे करून दितले ती रिप्लेस करतलो जाल्यार पळय कित्याक गडकरी कसो घोळ येवन पडटा मदींत तसो त्यो बॅटरी मदींच त्यो स्पोट जाता जमतो ओवर चार्जींग जाता कितें जाता पळय कांयच कळना तेंचें कारण समजूंक ना गडकरीक घोळ कित्याक येता पळय तें समजूंक ना पळय तशेंच तेंकां कित्याक मदींच उजो पेट्टा पळय तें समजूंक ना अजून पर्यंत तो इश्यू अजून रिजॉल्व जावंक ना म्हणटा तुम्ही. ना तो आतां म्हाका सोदलो जाल्यार फक्त मोदी एकटोच सोदूंक शकता मोदी सायंटिस्ट न्हू मोदी एकटोच सोदूंक शकता कित्याक पळय तो बॅटरी फुट्टा आनी इवी गाडयांक उजो पेट्टा पळय ते पूण पळय तुवें म्हणलें पळय चायनाकूच मेवता म्हणटा लिथियम हय चायनाकूच मेवता आनी खंय दुसरे कडेन आनी खंय ना मायनी आसा ऑल ओवर वर्ल्डाक मायनी आहा पूण चायनान कितें केलें आपली मोनोपोली दवरपाक आपले जे बिझनसमॅन आहा हे सगळ्यांक थंयसर प्लांट केल्या अरे आमचे कशें जोखीम मारले तिमले बिमले ऑस्ट्रेलियेक गेले मायनी घेतल्यो तशें तेंच्यांनी आपले बिझनसमॅन थंय धाडून लिथेनियम मायनी ज्यो आहा ह्यो सगळ्यो आपल्या ताब्यान दवरल्या आनी सगळे लिथेनियम जे आतां चायनाक येता आनी चायनाच्यान इवी गाडयांक बॅटरी सप्लाय जाता तुमी मुद्दम चवकशी करून पळयात आयच्या तारखेन ज्यो बसी ईव्ही चलता मडगांव टू आमच्या वास्को चलता त्यो सगळ्यो बेकायदेशीर बसी तुमी म्हणटात न्हू कितें ते ईव्ही बसी ना कदंबा बेकायदेशीर न्हू बसी तेंच्यांनी घेतल्या चलोवपाक कदंबान कळ्ळें न्हू आनी विदावट परमीट म्हणटकूच आतां तांकां परमिटाची आवश्यकताच ना गडकरीच्या नोटिफिकेशना प्रमाणे कितें खंयसरूय ते चलोवंक शकता आनी आमचें म्हणणें कितें की सरकार फक्त भायल्यांची पोटां भरता भायल्याक आतां 75 रुपया दर किलोमिटर दिता जाल्यार गोंयकाराक तुमचे कडेन 34 रुपया दिवंक कित्याक जायना व्हडलो गाजा वाजा करून आमी सांगूंक नासले आमी मागोवंक नासली स्कीम तुमीच केल्ली म्हाजी बस स्कीम वयले पयशे तुमी दिता म्हणून सांगलेले मागीर ते आतां कित्याक दिवपाक जायना तर ओके मोदी आयले आतां गोंयांत हय. पळय तुमकां दिसता आतां बीजेपीचेर कितें प्रेशर डेवलप जाता म्हणून आयले ते ना पळय मोदी पळयता येयला तो तांकां पूर्ण खबर आहा की वाळू तेच्या पांया पोंदची सरकता म्हणून ताका खबर आहा आनी मोदी संदर्भान तर तुका विचारात आतां न्हू मोदीक पळोवनूच पयलीं न्हू गोंयकारांक खरो म्हटल्यार राग येवंक जावो कित्याक लागून राग येवंक जावो पळय हो आतां हें आतां भाशण हें पळय मुद्दम तुमकां आयकूंक दिता हे पळय LPG कवरेज कितली 100% म्हणटा नल कनेक्शन कितले 100%. हे सगळे कितली आहे 100%. कळ्ळें न्हू फक्त मोदीन फूल घालूंक ना थंय कळ्ळें न्हू त्या टायमार फुल्याक उडोवंक जाय आसलें तेणी थंय मिटिंगेच्या हो सगळे आतां मोदी जेन्ना पळय हो सांगता पळय सगळ्या गोंयकारांक 100% म्हणून गोंयकारांनी हेचें तोंड पळोवन आतां मतदान करूंक जाय आनी म्हाका दिसता स्कोपूच खंय दवरूंक फावना की गोंयकार उदकाक कशें हाल काडटा हे आतां ज्वलंत उदक पणजे सारकिल्या भागान आयज उदीक ना रस्ते ना कशा तरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर पावला टॉयलेटाची परिस्थिती कितें आहा घरांची परिस्थिती लोकांचे कितें आहा हो 22 सगळ्यांक घरा दिवन जातली म्हणटालो आतां हो काल येयला आनी हेका जार सारको नेमको झोपडपट्टेच्याच भागान हाडला कितली तकली चलयता पळय सारी साकवाळे झोपडपट्टेच्या भागान हाडला म्हणजे ती मतां सगळीं हे करपाक तांकां तेणी फुलोवन दवरले की तुमकां घर मेळटलें म्हणून कळ्ळें न्हू अशा रितीन तांकां प्लांट करताय कळ्ळें न्हू तकलीचो फक्त बंडलां मारून लोकांक फटोवपाचें काम चालू आहा ती त्यांना माविनान दिली ती सगळी मोडून उडयली हय आतां परत दितले नवी थँक्यू